हेडगेवार स्कूला लागसार आशिल्ल्या अय्यप्पा देवळाच्या आवारांत कोयराचो प्रश्न उप्र आशिल्लो आसा। ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक तशेंच भुरग्यांक तोंडार हात दवरून वचचें पडटा। कोयराक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी आनी अस्वच्छ वातावरण निर्माण जाल्ल्यान शाळेंतल्या भुरग्यांच्या भलायके विशीं आनी सुरक्षे विशीं हुस्को निर्माण जाला। कागाळ करून लेगीत ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप पालकांनी केला। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोयराचो विलेवाट लावचो आनी कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी केल्या। हे कचऱ्या बद्दल एकूच रिक्वेस्ट मागता। हे सगळी आमचे भावांनी भयणांनी रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, सगळ्याक, वेस्ट मॅनेजमेंटाक। आतां हांव रिक्वेस्ट करता जनरल पब्लिकाक, आमगे जनरल गोंयकार लोकांक, जो गोंयचो लोक कितें समजता म्हाका समजना, हांगा खंय मेळटा थंय कच उडोवपाचें एक धंदो करून उरला लोकांक। तो हांव रिक्वेस्ट करता पब्लिकाक, हें आमी कितें सोडटा आमगे फुडाराक, आमची फुडार आमी कितें सोडटा, हें प्रॉब्लेम आमकांच। सो लोकांक विनंती करता, असो कचरो उडोय नाका। प्रत्येक पंचायत आतां कचरो कलेक्ट करपाचो आदेश पडलेलो आसा आनी तांकां फांड येता। जरी तर तुमच्या पंचायतांत तुमची म्युनिसिपालिटी कलेक्शन जायना जाल्यार तुमी तेजे कितले बरें पब्लिकान तुका सोडून करपा जाय। आमकां घेवन आमकडे झगडपा न्ही। जेन्ना आमी विचारता तुमी कित्याक उडयताय काय म्हणून, तुमची स्वताच्या पंचायता कडेन तुमी रिक्वेस्ट करपाचो, तुमची गार्बेज मॅनेजमेंट करपाक। हाडून असो लोनली जाग्याचेर कचरो उडोवपाचें बंद करा मातशें। हो एक विनंती पब्लिका कडेन, जो सरभोंवती गांवचो लोक पयसान येवन हांगा व्हडली बॅगां रातची हाडून उडयता। रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप इट, बंद करा। पळयतात कचरो आयज 26 जानेवारी सीएमान आपल्या भाशणान सांगलें की बाय 2037 बिफोर 10 years इंडिया विकसीत जावपाचे पयलीं गोवा 10 वर्सां पयलीं विकसीत जातलें। पूण ही आयज 2026 जातली। 26 जानेवारीक ही गोंयाची परिस्थिती आसा। तितून पळयतात की फक्त वेस्ट मॅनेजमेंट बी आमच्या कडल्यान अजून सारकें जायना जाला। हांगा फक्त 50 मिटराच्या अंतराचेर आमचे स्कूल आसा, आमची भुरगीं येतात वयतात, देवूळ आसा, मुखार देवूळ आसा। पूण आतां ह्या हितूंतल्यानूच सगळे भुरगे आमचे येतात वयतात, हांगा श्वास घेवप बी कठीण जाता। पूण असल्या परिस्थितीनूय आमचे भुरगे येतात, हे करतात, हांगाच्यान ट्राफीक येता वयता, भुरगे लोक येतात वयतात। पूण एक सादो फक्त वेस्ट मॅनेजमेंटाचो एक बेजीक प्रश्न हो बी आमच्या सरकारा कडल्यान सॉल्व करपाक जायना जाला। सो हांव सरकार कडेन हात जोडून प्रार्थना करता की त्यांनी बेगिनान बेगीन ह्या इशू कडेन लक्ष दिवपाचो। आनी तेज्या बरोबर हांव आनी परते मागता की हेज्या हांगाच्यान परते फक्त 50-100 मिटराच्या अंतराचेर सावथ गोवा एज्युकेशनल हब येवपाचो आसा। सो समजा जर ह्यो गोश्टी जर सारक्यो बऱ्यो जातात जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी आमच्या स्टुडंट्सांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या येणाऱ्या भविश्याक ते भोगपा पडपा ना। सो प्लीज हांव सरकार कडेन प्रार्थना करता ह्या विशया कडेन जाता तितले गंभीर्यान लक्ष दिवपाचें।